मोसो आसरो 지는 모세 तुझे बिने ना शांति ना परवासो तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो 지는 모세 तुझे बिने ना शांति ना परवासो जे수 तू मोगजीवा obróci witaco tarok tu odmiaco komor sorbonica Jezu tu mogodziwa obróci witaco tarok tu odmiaco komor sorbonica टेस्टमनी मोळ्यांत जेजू मागणी करता. हो देखावो टेस्टमनी मोळ्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. कसलें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आमच्यान घेवं येता गाय. जेजू एका खोडपार दिमी घालून मागणी करता आनी मागणी करूंक आपल्या शिसांक घेवन बेता. तुमी हांगाच रावात, हांव मातसो फुडें वचून मागणी करता. ताचे मोगाचे शीस म्हटल्यार पेद्रू जाकोब आनी जुआंव चडशा ताच्या कोडण्यांनी ते ताका सांगात करतात. हो लागशिल्लो अनुभव जेजू ह्या तेगाय शिसांक दिवंक सोदता. तांकां बरोबर घेवन तोत्तरूंक आनी खोंती बरी जावंक लागलो. जेजू आपल्या मनान जे आपूण कोश्ट मरण सोंसतलो ते नियाडून रोगताचो घाम ताका सुट्टा. तोत्तरो ताका येता, खंत ताका येता, देखून तो ताका सांगता, सोंतापान बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोंडणेर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. जेजू जाणा आसलो देव मनशा कुळाची सोडवण करूंक ताणें कोश्ट मरण सोंसूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. परतून परतून आपल्या कोश्टा मरणाची खबर तो आपल्या शिसांक सांगतालो. जेन्ना ही घोडी आयली ताचेर आकांत येता. देखूनच तो आकांताच्या वेळार बापाक उलो मारता. आबा बापा, तुज्यान सगलें जाता. हें पात्र म्हजे वेले पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. तो जाणा आसलो जेजूच्या सोडवणेचो गूट कोण तो. हे कोश्ट म्हजे वेले निवार काडून उडय म्हूण
आनी काडून उडोवंक जाता म्हूण बापाच्यान तो जाणा आसलो. पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं. तुजी खुशी जावं. देवाचे कुशेक राजी जाता. आनी मातसो परतून येवन शिसांचे शिसांक पडयल्यार ते न्हिदलेले मेळ्ळे. आनी पेद्रूक जेजून म्हणलें, सिमांव, तूं न्हिदलाय? एक घोडी भर तुज्यान जागो रावोंक जालें ना मूं? तुमी ताळण्यान पडोना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कुडो सोक्त. जेजून ही आथयारां आपल्या शिसांक दिलीं. ताळण्यान पडोना जावंक जागे रावात, जागृत रावात. आनी मागण्यांन देवाच्या संबंदान देवाचो आदार, देवाची कृपा मागात. ही दोन आथयारां पयले सुवातेर जागृताय आमच्या जिवितान आमी आसूं. जागृताय आमच्या जिविताची गोत कोण ती आमी ओळखून घेवंक. ताळण्यान पडोना जावंक जागृत रावात. जिन्सां तरेच्या संवसारांतल्यो ताळण्यो आमी पडयता, अणभवता. पूण ह्या ताळण्यान पडोना जावंक जागृत रावंक आमकां आपयता. जागृताय, अवेरनस. कितें म्हाका पातकान घालता, कोण म्हाका पातकान घालता, कोण म्हाका ताळण्यान घालता. खंयची वस्त, खंयचो मनीस, खंयची घोडी तें नियाडूंक जेजू आमकां आपयता. आनी ताळण्यान पडोना जावंक मागणें करात. देवाचो आदार मागात, देवाची कृपा मागात, देवाचें बळ मागात. देंवचाराचो, पातकाचो गुलाम जायना जावंक देवाचो आदार मागण्यांतल्यान. तरेच ती आथयारां आमकां पवित्र सभात दिता. जागृताय आमच्या जिवितान हाडूंक, आमच्या जिविताचेर ओतोस्कोनाचेर नियाळ करूंक, आमच्या जिविताची ओळख घेवंक हो पिराचीत काळ आमकां दिल्लो आसा. आनी सुरवातेक म्हटलेले मागात, सोदात, दान दियात, दोणवण करात. ही आथयारां आमच्या हातान दिल्लीं. ह्या काळांत आमी मागण्यांतल्यान ओदीक देवाच्या संबंदांत वाडूंक, देवाच्या संबंदांत जियोंक. मागणें करूंक सोंपें न्हय. थोड्यांक घोडये तें सोंपें जाता जायत. पूण जायत्या लागीं आमी म्हटलें, कोणाकूय कसली जमात आसा जाल्यार मागणी कर. ना, हांव करिना असले जबाब आमकां मेळटा. मागणें करतलो जाल्यार तो भावार्थाचो मनीस जावंक जाय. भावार्थ आसा जाल्यारूच ताणें देवाक उलो मारूं येता, जाल्यार ताच्या लागीं देवा लागीं मागूंक जावचें ना. भावार्थ म्हणल्यार देवा मुखार खालती जावप, देवाची सोर पदवी मोहिमा ओळखून घेवप आनी खालतीकायेन
ल्हानपणी ताचे लागीं मागप. जसो एक भुरगो आपल्या बापाय मुखार ल्हान जावन खालती जावन आपल्या बापाय लागीं मागता आनी बापूय ताका दिता. तर मागणें करूंक सोंपें न्हय. जशें आयज आमी पळयता अशींच मागणें करूंक गेल्ले जेमेन बोरमेताले, ताका झेम येताली. जसो जेजू ताका म्हणटा, आत्मो राजी आसा खरो पूण कूडो सोक्त. तर मागणी करूंकय आत्म्याची आमकां गरज, आत्म्यान जागृत रावची गरज. पूण आमची कूडो सोक्त देखून आमी अस्कोतायेक लागून खाला पडटा, पातकान पडटा, ताळण्यान पडटा. देखूनच आमकां देवाच्या आदाराची गरज, देवाची कृपेची गरज, मागण्याची गरज. तरी आसतना जेजू नव्यान उठून ताणें मागणें केलें. परत येवन ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे. ताचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले बोरमेताले. ह्या फुडें न्हिदात आनी विसो घेयात. वेळ पावलो पळयात. आतां मनशाच्या पुताक पातकाच्या हातान घालतले. उठात आमी या, म्हजो घात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें जेजू जाणा आसलो कोण आपल्याचो घात घेतलो, कोण आपल्याक विकून दितलो. हे सगळे ताका तावे आसले. पूण तरी आसतना ही देवाची येवजण म्हूण तो मानून घेता, उडकून घेता आनी ह्या देवाचे येवजणेक खालचो जाता. आनी फुडो करता. तर ह्या जेजूची पडोवक आमी घेतल्या, देख आमी घेतल्या, मागणें आमच्या जिवितांत गरजेचें, जागृताय आमच्या जिवितांत गरजेची. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत उडकूंक गरजेची. आनी हे तरेन म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं अशें आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक आमकां जण एकल्याक आयती कोर आमकां शिकय म्हूण मागुया.